मुरगांवांतल्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावपा संबंदान मुरगांव पालिकेचो कचऱ्याचो प्रकल्प वाडोवपा खातीर बेरेस्तारा जाल्ल्या मुरगांव पालिकेच्या बसकेन थाराव घेतला। तशेंच पालिका वाठारांत गाडयो दवरपा खातीर कांय सुवातींचेर पे पार्किंग करपाचो थाराव घेतला, अशी माहिती नगराध्यक्ष नंदादीप राउतान पालिकेच्या बसके उपरांत दिल्या। आयच्या मिटिंगेक रेजोल्यूशन घेतलां की आमकां पयलें तें डिस्कस करपाचें आसा। सपोज एज एंड वेन म्हटल्यार समज डिस्कस करून आमकां समज बरें समज तो प्रपोजल आसा जाल्यार आमी फुडें सरतले आनी ताका ग्रीन सिग्नल दितले। पार्किंगेचो इशू इवन वास्कोन पार्किंग खूब प्रॉब्लम आहा, तें आमी एक रेजोल्यूशन घेतलां। ज्या प्रमाणे पणजीन पे पार्किंग केलां तशेंच आमचो हांगासर बस स्टँड आसा, रेल्वे स्टेशन आसा आनी म्युनिसिपालिटी हो एक स्ट्रेच फूल स्ट्रेच आसा पळय तो आमी पे पार्किंग करपाचो डिसायड केला। एक आर्ट एंड कल्चराचो थंय जागो आहा 10,000 स्क्वेअर मिटर, तोय खंय तरी तेंच्यांनी आमकां DMAक आमच्या दिलेलो आहा आनी तो समज जागो दिल्यार आमकां एक बरी गजाल आहा। तो आमी प्लांट नेक्स्ट टू आमचो गार्बेज प्लांटूच आहा, तो 10,000 स्क्वेअर घातलेलो आमकां न्यू प्लांट घालपाक खंय तरी मदत जातली आनी खंय तरी एक 8 म्हयन्या भितर प्लांट समज बसलो जाल्यार वास्कोकारांचो, मुरगांवकारांचो आनी दाबोलेकारांचो गार्बेज इशू हो प्रॉब्लम सॉल्व जातलो। आतां आमी रेजोल्यूशन घेतला की हायब्रीड आहा पळय डॉग तांकां 450 आनी नॉर्मल कुत्र्यांक 350 आनी देसी कुत्रे म्हटल्यार नॉर्मल आहा पळय तांकां 250 हे आमी प्रायस तांकां हें केलें आनी एवरी इयर तांकां रिन्यूवल आसतलें, ते कुत्र्यांक रिन्यूवल आसतलें। जे जे स्ट्रीट डॉग समज थंयसर रस्त्यार भोंवता तांकां आमी म्युनिसिपालिटी धरतले। मुरगांव पालिके कडेन आशिल्लो कचऱ्याचो प्रकल्प धड चलना, तोच पयलीं पालिकेन सारको चलोवचो अशें नगरसेवक म्हणटात। तो फंक्शनूच जायना आनी तोच ते एक्सपांड करूंक सोदताले, सो तेजेर आमी टोटली अगेन्स्ट जाल्ले। ताका लागून हांव पयलीं प्लांट जाय आमकां थिंगासर गार्बेज तो क्लियर जावपा जाय बेगिना बेगीन, पूण जे प्रोजेक्ट जे हाडटात ते वर्किंगूच जायना, फकत थिंगासर पयशे घालता आनी मागीर ते थिंगासर पयशे आमच्या लोकांचे पयसो थिंगासर वेस्ट, टॅक्स पेयरांचो पयसो थिंगासर वेस्ट जाता। सो तसले प्रोजेक्ट आमकां नाका। सो हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन मागता, DMA कडेन मागता की तुमी जे प्रोजेक्ट हाडटा तुमी पर्सनली भितून इंट्रस्ट घेवन तुमी प्रोजेक्ट हाडपाचो आनी मुरगांवच्या लोकांचो जो मुद्दो इश्यू आहा तो बेगिना बेगीन सॉल्व करपाचो। बरे प्रोजेक्ट हाडून तो इतलो टन गार्बेज आतां रोडार येयला, सो ताका लागून तुमी स्टडी करून एक बरो प्रोजेक्ट आमकां मुरगांवच्या लोकांक बेगिना बेगीन दिवपाचो। जायते लोकांक त्रास जाता, वासान त्रास जाता, सायडीन हॉस्पिटल आहा, रेजिडंट्स हेल्था खातीर हेल्थ डिजिजीस वाडत आहा। मुरगांव शारांत आशिल्ल्या टॅक्सीकारांक धड भाडें मेळना आनी तातूंत गाडयो दवरपा खातीर पे पार्किंग करून तांकां त्रास करचो न्ही। पालिकेन पे पार्किंग विशयाचेर परतो विचार करचो अशें आदलो नगराध्यक्ष क्रितेश गांवकार म्हणटा। पे पार्किंग करपाची चिंतलां, वायट दिसता म्हाका सांगपाक की आमची पार्किंग जे तिलक मैदानाची पार्किंग तुका तांच्या कडेन आसलें ते आयज ती लँड कन्वर्ट केल्ली आसा आनी कन्वर्जन केल्लें आसा आनी ती पार्किंग थंयची काडली आसा आनी थंय आयज ग्रावंड घालपाचो अशें चिंतलें आसा। पूण म्हाका दिसता की ती पार्किंग प्लेस जर सारकी केल्ली आनी ज्यो ह्यो टॅक्सी बिक्सी आसा त्यो जर थंय व्हरून घातले जाल्यार बरें जातलें। आयज तुमी जे टॅक्सीज ऑलरेडी साईबाबा देवळा कडेन दवरतात, जे पार्किंग करता हे सगळे वास्कोची लोक आनी कितले वर्स जाली हे थंय पार्क करता, तांकां पे पार्किंग करून आमी त्रास करतली कित्याक पयलींच सद्या धंदो ना म्हणून रडटात हांगा।